ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ति नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदी श्री गौर करुणा शक्ती विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ती स्वरूपाय रूपानुकवराय ते गौरवीर भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मथ सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनौ दिव्याद् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविंद देव्यो प्रेष्ठा लिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्शन वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रियेस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। थँक्यू हेमा माताजी, तुम्ही भरतीला ऐकून मंगलाचरण सांगले. थँक्यू सो मच. आज हांगा उपस्थित आशिल्ले सक्कड कोंकणी बांधवांक सक्कड वैष्णवांक मुगेल प्रणाम. रामायण सिरीजांक तुमकां सक्कडांक स्वागत. आम्ही रामायण सिरीजांतू बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड आणि सुंदरकांड पळयला. नेक्स्ट
युद्धकांड आमक सांगून दिवच्याक आमगेलोट्टू आज आसती हर ग्रेस मोह विमोह माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी. हांव तुमगेले इंट्रोडक्शन दिवचा प्रयत्न करता. मोह विमोह माताजी हांगेल कार्मिक नाव मोहिनी कामत. तांणी रिटायर्ड टीचर. माताजी मूलतः मंगळूरांची. माताजी हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज तांगेल डिसायपल. मोह विमोह माताजी भक्ती वायब्रंट प्रीचर. कन्नडांतू सत्संग क्लासेस घेतात. तांणी चेरडूवांकी सत्संग क्लासेस घेतात. हिज ग्रेस लेट गोविंद रामप्रभूजी हांणी माताजींका कृष्ण भावनामृतांतू मार्गदर्शन केलेले. हरी बोल. पुढे सेशनांतू हिज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभूजीना आमका सुंदरकांड सांगून दिले. सुंदरकांडांतू सुंदर म्हळ्यारी हनुमंताली रामभक्ती म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. सुंदरता म्हणल्यारी बाह्य सुंदरता न्ही, आमगेल भितर असेल भक्ती, त्या देव पळयता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. आजी हर ग्रेस मोह विमोह माताजी आमका युद्धकांड सांगून दिवच्याक आयलींची. भागवत पुराण कोंकणी टीमा दिक्कुनू आणि हांगा आज उपस्थित आशिल्ले सक्कड कोंकणी बांधवा तर्फेन हांव तुमका स्वागत करता आसा. थंय रामकथा जातकी थंय रामभक्तो हनुमान केन्नाय उपस्थित आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी सक्कड तेंची श्रद्धा दवरून मनान रामकथा श्रवण करच्याक आज प्रयत्न करूया. आमी सक्कड माताजीक हरे कृष्ण महामंत्र सांगून वेलकम करूया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक 3 मिनिट लगेन असं झालं. एक शॉर्ट कीर्तन करून मागीर शार्प 7 o'clock स्टार्ट करूया. तर ओके प्रभूजी. तुम्ही वैपुराजन जॉइन जेमच्या एक येन दिव्या वय तुमकां करूयात माताजी. एक जस्ट एक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन केला करू. ओके ओके. माताजी तुम्ही करतात वय. तुम्ही करायची. थँक्यू. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी, स्टार्ट करूयात काय? वय माताजी स्टार्ट करूया आता. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ऐकत ना मॅ? वय माताजी हरे ऐकत आहे. कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रथम जाऊन ಐದು ದಿವಸ ಅಂತೂ ಮಗೆಲೆ गुरु महाराजक स्मरण कोरनु वंदन कोरनु तशीची मगेले शिक्षा गुरु जलेले गोविंद रामदास प्रभुजी काम स्मरण कोरनु वंदन कोरनु तशी अंगल सकड़ले जगत गुरु जलेले ते कृष्णा का साष्टांग नमस्कार कोरनु तशीची अंगल सर्वले ते चले सकड़ी भक्त वृंदाक वंदन कोरनु. आव आयचे रामायणाचे युद्धकांडाच्या ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗುಕ ಪ್ರಯತ್ನ करता. हरे कृष्ण. श्रीकृष्णाना भगवद्गीतेंतू सांगला जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन म्हणून अर्जुनाक सांगता. काही सांगिले युद्धकांड अंतू मळे युद्ध रणरंग अंतू ते युद्ध भूमी अंतू सांगिलता. अर्जुनाक सांगिले अर्जुन आमगेल रायभारी दावनु असं या आप सांगिले आमगेल तसले ये लौकिक अंतू बुद्धि कडांक आमका सांगिल तसले एक श्लोक कोण भगवंताले लीले तगेल महिमे तगेल दिव्य जलते लीला विहार आणि तगेल ते सृष्टि स्थिति लय ಬಗ್ಗೆ पूरे ज्ञान पूरे कोण ऐकतगी तंका पुनर्जन्मना तगेल जन्म दवो तगेल लीले पूरे कोण मनावरनु तगेल स्मरण के नाही करतगी तंक पुनर्जन्मना सांगतो. तशी आमक ये प्लॅटफॉर्म अंतू भागवत कोंकणी प्लॅटफॉर्म अंतू आमकत ये एक मार्ग ते देवा लील ऐकूचे देवाले कत्सले सर्व रीतीचे नाना रीतीचे भागवत दवो भगवद्गीते दवो अनेक कार्यक्रम आमक आध्यात्मिक रूपार आमक मिळतस. आमक ते आम्ही केदनाय अंतू भाग जाऊन ऐकतच. तशी आजचे दिवस अंतू रामायणाचे युद्धकांड म्हणून आमका दिलेलंच.
ते देवाले दिव्य स्मरण तगेल गुणगान गुणपूर्ण आणि तगेले विलक्षण झालेले व्यक्तित्व जगत्यान निर्मल तसले व्यक्तित्व पळून तक भक्तिपूर्ण नमन कोर्ची निमती आम्ही या संसार दुखून बाहेर येबेत मोक्ष मेचक एक आमका साधना मार्ग आमका अवकाश मिळेलच ताजी खातीर देव अवतार घेत असता आमका मोक्ष देव काम बद्धात्मकांत दुखून पार कोरनु तांका पुनर्जन्म नसतील तगे लोक कापूनवर का मिळेल खातीर तो अवतार घेत असता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां तगेले भक्तजनांक साधु सज्जनांक तांका रक्षण करचे खातीर तो अवतार घेता ताजे वटुवटुची तो कोण ते दुष्ट शक्तीचं दुष्ट जन तांका निग्रह कोण दमन कोण ताजे नंतर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था त्यातनं कसं जाता धर्म संस्थापन जाता म्हणून सांगितलं देवानं तशी आम्ही त्यावेळी कसं करका हे मार्गार आम्ही चोलका बरेच आणि भगवद्गीतांत म्हणले आम्ही ते वाचले पारायण केले पठण केले नाही आम्ही ते केदने फॉलो करतो फॉलो केलं मात्र आमगेले मगेले शिक्षा करून केदने सांगचे तुम्ही बरेच तोंडान म्हणल्या पावना ते फॉलो करता म्हण तशी आम्ही फॉलो केलं म्हणल्यार आमकां ते पुरे रितीचे कसले शत्रू ते शत्रूले दमन करूतात अतंगा रामायणंतू युद्धकांड येदोळमी बालकांड अयोध्याकांड अरण्यकांड किष्किंधाकांड सुंदरकांड पळयलंच ते भारी चंद काणी चिमतली आता युद्ध हे युद्धकांड कसले अगत्य रामायण ते रामायण म्हणताना रामाल ते बाललीले ताण रन्न वचे हे पुरांक उडकाचत तशीच काही मुखारी लास्टक युद्धकांड हे अगत्य म्हणून जाल्यारी हे भारी अगत्य इतक भगवद्गीते आईल काही रणरंगांतुची कृष्णान अर्जुनाक भगवद्गीत सांगितले रणरंगांतू सांगितले तशी आम्ही आमका युद्धकांड अगत्य आता युद्धकांड म्हळ्यारी अंतू रामायणंतू जवो महाभारतंतू जवो पिंगड खंचे आमगेल पुराणंतू युद्ध मात्र युद्ध म्हळे कसले बरे आ युद्ध दूरनु युद्ध करचे ते मात्र युद्ध बे मस्त ರೀತಿ युद्ध आम्ही जीवन अंत युद्ध केदनाय करताच होराट अंत दुखून बाहेर येऊचक या लौकिक अंत दुखून बाहेर येऊचक आम्ही होराट करताच हे युद्ध आमगेल भितरी शत्रू आसाची अंतशत्रू आसाची काम क्रोध लोभादी त्यांनी शत्रू आसाची तांकां बाहेर घालका तशीची बाह्य शत्रू आसाची तांकां आम्ही दमन केले बाह्य शत्रूक आम्ही दुष्ट शक्तीक आम्ही दमन केले तशी आमगेल अंतशत्रूक बाहेर घाल म्हणल्यार आमकां मोक्ष मार्ग आमकां मेळचेक फाव जाता तशीच आमगेले येद्रा येवचे खंयचीय विघ्नाचे पुरे आतंक दूर जाता म्हणून आम्ही केदनाय ते देवा लागी प्रार्थना करता तशी आता युद्धकांड भगवद्गीतेत सांगता तस्मात युद्धेस्व भारत म्हणून अर्जुनाक सांगता हंगा युद्ध म्हळ्यारी बरे ಕೆಲವು ಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಸಲಕ ದುಡ್ವಾಕ ಆಸ್ತಿ ಕತಿರಿ ಹೋರಾಟ कसले रीती जाता ते होराट करून ते आस्तिगे ते दुड्डू ते तांणी पाव करतात जाल्यार ते पुरे आमकां आमगेल साधनेक अड्डी येता आमी कसले लागता आमगेल उद्देश ते पुनर्जन्म नसतिले ते धामाक पावका तवळे मी ते साधन करताना हे पुरे आमकां अड्डी येता असल दुष्ट शक्तीका आमी धांवडायल्यार मात्र उत्तम समाज निर्माण जाता
घरकडे तशीची घरांतू कोण आमगेले नमगी कोणीच पुरो बामणगी चेरडुंगी कोणीच पुरो त्यांनी कसले नाक दिला रे आम्ही सैसून असं बा समजातलो म्हणून आम्ही सहन घेतलं सहन जाव का जलरी ते नक्कदल काम करताना आम्ही तई प्रतिभटन कोरका म्हणरी होराट कोरका ताणे चांग मार्गार येऊन मुखार सून येची आमगेल साधना मार्गार येऊ का म्हणून आम्ही ताक होराट कोरका तेन्ना आमगेले घरांतूय गावांतूय तशीच आमगेले जगत्यांतूय देशांत पुरा आमकां हे उत्तम समाज निर्माण जावचे साध्य तशीच मागीर एक उदाहरण दिवेत आता आमचे एक रोग येता आमकां रोग येताना वडना बा म्हणून सैसून बसचे कितले ते सैसू येता तेन्ना आमी कशें करताची ते रोगाणू भायर घालचे खातीर डॉक्टराले वतात होराट तशीच तेन्ना ते रोगाणू भायर वतरी आमी आरोग्यवंत देह आसता आमगेले ते आरोग्यवंत देह आसतना आम्ही आमकां देवाक साधन करूंक साध्य जाता तशीच आमगे मन आंतू हे देह आंतू जाल्यार मन आंतू केला दुष्ट भावने ते तावळ चांगले अंत शत्रू म्हूण तसर भावान आमकां केलो पण त्या भावाने आम्ही देवाल हे करता करता त्या दुष्ट भावने नक्क जाल्यार भावन पुराय वता आनी तागेले कसले स्मरण करचेक लील ऐकूचेक आमकां अनुकूलकर वातावरण येता तशी आमी आता आमी हांगा आमगेले रामायणाचे युद्धकांडाची येवया तशीच स्वल्प आमी मागशेवच्या सुंदरकांडाचे कडेन सुंदरकांडांत कशें जाल्लें हनुमंतू लंके चमकलो सीतेला पत्ती केले थंय सीते खंय आसा म्हणून कळ्ळें ताका तशीच ताण मागीर कसले लंका दहन पुरो केल्ले तागेले लंकेक उज्जो दिल्लो आनी हे तांचे रावणाले अरमनेक चमकलो थंय कशी कसल रितीचे वातावरण असते पुराय पळयले हे पुरे पळोवन कसले पळयले ताणें ताका थंयचे कशेच परिस्थिती सन्निवेश कशी आमी मुखारी सीता माते काडची जाल्यार आमी तांगेल बलाबल कशी म्हूण आमकां कळटा ताजे खातीर हनुमंतान ते लंका नगरी पळयले पळोवन तशीच ते दुश्ट कसल तांकां तागेल बल्ला उज्जो दितना त्या उज्जानाची नक्क जाल्यार हंगेले ते कसले राक्षसाले घर पुराय लासून गेले विभीषणाल घर आणि अशोक वाटिका हे सोडून बरलेले ताणे लासून गेले म्हणलेले आमी फुडले अंत मी सुंदरकांडांत ऐकले आता तो हनुमंतू हंग येता भारी खुशी सीतेक पळयले म्हणून भारी खुशी तशी तो वपास चमकला तो 100 योजना चमकला आता तेची 100 योजना उल्लंघन करून तो वापस रामाला घेता ताका खुशी रे आता मगेल स्वामी के खुशी कोरका म्हणून सांगून तो सांगता पळयले सीतेक हांवें म्हणलें पळयले म्हणून तागेले कान्ना वेक पडली कसले रामाल कान्नाक पळयले म्हूण तशी हाणें पळयले म्हूण ते आयकूनची इते म्हळ्यार राम सीतेल सुद्दी केन्ना आयकता म्हणून कातर जावन आशिल्लो केन्ना हनुमंत सुद्दी हाडटा म्हूण ताणें लायक दिव्य संदेश वाडलो हनुमंतान तशें सांगले पळयले सीतेक हांवें हांवें म्हळें ताणें लास्ट सांगले ते सुरवेक सांगले जाल्यार हांवें सीतेक पळयले म्हळें जाल्यार कशें जाता आशिल्लें ते रामाल कान्ना पडचे ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाता आशिल्लें पळयले म्हळ्यार विशय लेट जाता आशिल्लें ताची
तागेल स्वामी भक्ती हांगा आमकां दिसून येता. तशीची आणि अहम हांव म्हळ्यार अहम दाखयता म्हूण ते ताणें लास्ट म्हणलें हांव पळयलें हांवें म्हूण सांगलें. तशी ते एक हनुमंताला आमी स्वामीनी इश्ट पळयत. तशीच आयलो येवन तागेले श्रीरामचंद्राले चरण कमलाक वंदन केलें ताणें. आनी म्हणलें ह्या विशय पुराय थंय कशें पुराय जाल्लें पुराय ताणें विवर जावन सांगलें. हनुमंतान रामचंद्राला सांगलें हें आयकता आयकता रामाक भारी खुशी जालें. हो कितलो म्हणे चाक सांगील कशें पत्ते करू का ती खंयच म्हणून सोदूच्या सांगेल हो वचून इतलें काम करून आयला म्हणून ताका खूश जावन रामाक कसं दिवचें बाय इतलें लायक सुद्दी इतले टायम दुखून सीतेक आमी सीतेल विरान तसची दुःखारच येता म्हणून आत्ता ताका एक बडची सुद्दी मेळटा कसं दिवचें म्हूण सांगून तो आतां रानांत ताणें कसं दिवचें अयोध्या आशिल्लें जाल्यार काय पुणी ताणें लायक वस्त्र घे आभरण घे कसं दिलें तेचे जाल्यार हांगा कसं दिवचें ताणें कसं दिल्लें ताणें त्या आभरणां त्या वस्त्रा पाशी चड अमूल्य जाल्यार दिल्लें ताणें कसं तें आलिंगन तागेलें आलिंगन दिल्लें. त्या भगवंताला आलिंगन मेळका जाल्यार ते कसं नमुने पुण्य करून त्या हनुमंतान आलोचन केल्यार हांगा कंठ जुम्म जाता. त्या हनुमंताक त्या रितीचे आमी आजी होराट करताच खंय तागेले दामा वचचे ताका साक्षात रामानाची ताका आलिंगन केलें. ते भगवंत राम म्हळ्यार कोण तागेले कसले आमगेले 14 लोक तागेले भितर लोकपालक पूरे तागेलंत पर्वत सागर पूरे तागेले भितर आस त्या भगवंताला श्रीरामचंद्र तसल तो रामान फोटोन धरताना कशी जाता तेन्ना ते रामान ते हनुमंताक तागेले ते कसले आलिंगन दिवन तागेले ताका गुरुत्व दिता स्वामित्व दिता पूर दिता ताका तो दिवन घेता हाज्या व्हडस्व तशी ह्या आलिंगन केल्लें. ताजे नंतर राम कसं करता तागेले पाटी पेटून हनुमंता तू भारी लायक काम केलें ना मगेले मोगाच तू हनुमंतू 3 रितीचे सेवक आसाची एक उत्तम सेवक दोनीचो मध्यम तिनीचो अधम व उत्तमालांत उत्तम हनुमंतू कसं केलें ताणें उत्तम म्हळ्यार कसलें ताणें सांगेल काम मात्र करचें न्ही ते ताच्या वयले मगेले यजमानाक मगेले स्वामीक हांव कसलें आनीक पूज करचें कसं कोरयेत म्हूण ताणें कसं केलें इडी ते लंके भोवलो तो थंय अशोक वनांत सीतेक पळयलें तांकां कसले ते मुद्रिके पुरो दाखोवचे ते पुरे सांगलें रामा दिव्य संदेश तिका दिल्लो सीतेक. ताजे नंतर तो रावणाले अंतपुराक वचूका अंतपुरा न्ही सॉरी अरमनेक वचूका आस्थान वचूका म्हूण ताका मना धरलें. तेन्ना कशें केलें तो बसलो तो ते रूप पुरे कटकोवन घालचे अशोक वना वायट पडली करून सुरू केलें. तेन्ना राक्षस वीर आयले वीर येवन तांणी कसं जालें हाका मारतना वो तांकां पुरो दिवस मारून लास्टाक इंद्रजीत येता. इंद्रजीत येवन तागेलें ब्रह्मास्त्र सोडता ताणें ब्रह्माक ताणें गौरव दिवका जाल्यार तागेलें कर्तव्य तशें तो ब्रह्माक ब्रह्मास्त्राक गौरव दिवन तो बंदीत जावन थंय वचून तागेले रावणाला आस्थाना वचून थंय पुरा पळयता हो कशेंच ताजे नंतर थंय तागेले कसले संवाद जाता रावणा लोटू पळय सोण दी आमगेले सीता मातेक तूं ओपिसी आमगेल्या रामाक म्हूण जाल्यार आयकना तेन्ना म्हणटना
ते कसं करताची तो तागेले बाल्लाक उज्ज दिवन ताका भोंडायताचे मेरवणीक करीत ते उज्ज दीत अशी पुरा एक्स्ट्रा काम केले मुताणे तशें जावन तो उत्तमोत्तम सेवक उत्तम भक्त तो दोन्हीचो मध्यम तागेले कसले लक्षण तो ये कसले कितले सांगता तितले करचे तो मध्यम तिन्हीचो ताका सामर्थ्य आसा सांगले करना तसलो तो अदम अशी तीन रीतीच्या सेवकाक कशी आम्ही पळयल्या त्याच्या नंतर ये मागीर राम सांगता कसं सांगता आणि म्हणता ये साधारण चंग जावची नाही काम 100 योजन त्या दांट लंघन करून थंय इतले काम करून वापस तितले लंघन करून आयलं वट्टेर वतान कोण मेळ्ळे ताका दुता सीधा चमकलवा ना वताना थंय मैनाक पर्वत मेळ्ळे सिम्मिका सुराचे लंकिणी आनी पुरे तांकां हें करून सुदारचून घेवन ते पुरे चांगला फुडल्यान तो हे पुरे करून तो चमकलो कितले पुरे काम केले ताणें तशी ते केले करची काम सामान्य जनाक जायना तसले तू असाधारण तू ये गरुडात चल पक्षीक मात्र दत्त शिवाय उब्बून वच्चे जाता जाल्यार वो वानर हाणे उब्बून वचून केले म्हळ्यार विशेष ते कार्य म्हणून रामू सांगता तेन्ना तशी हाका आतां रामाकय खुशी जाली आमगेल्या हनुमंताकय खुशी जाली आतां आमी ताणें सुद्दी दिल्ले युद्ध अगत्य म्हणून कळ्ळें त्यावेळी आतां कसं करचें येद्रा दिसता व्हड सागर समुद्र दिसताच हे समुद्रात कशें आमी तांटूचे आमी 2 जण मानव बाकी पुराय वानर नर आनी वानर एक वच्ची कशी तोय अंतुलंघन कोण चमकल आमकां साध्य अशी आता वच्चू काना कसं करचें म्हणून रामाक कसले कसं करचें बात म्हणून आलोचन करता तशें म्हणटना हे रामचंद्राले सेवेक पुरा वानर रेडी जाल्याची हनुमंत येवन सुद्दी दिला न्हय आतां युद्धाक वच्ची म्हणून युद्ध म्हणून कळ्ळी तांकां कोटी कोटी आसाची मरकट वानर तांकां भारी कुशीर तांणी उरतासची तेन्ना आनी समुद्रा बरीन वच्चा थंय ताजे नंतर आमी कशें करचें म्हणून आलोचन करुया म्हणून तशी वताची वचून हे कोटी गटले वानर न्हय तांगेले ते जयघोश कसले जय श्रीराम म्हणून सांगून तांणी वतासची हे पुराय कसले आकाश हर्षद त्याचे प्रतिध्वनी ऐकून लंकेक पावली ते जय श्रीराम ते ऐकून त्या शत्रूला हृदय कसं जालें तांकां कंपन जाली काय खडखड्याचे सूर जाले म्हळ्यार एक मंकडान इतलें काम केलां आनी इतले पुराय मंकड आयले म्हूण जाल्यार कसले वचता म्हणून तांकां भंय सूर जाले तशीच जनांकय ते आसूपासू लागीं पुरा जनांक एक नमुने भंय जाले खंय ते म्हळ्यार हे बरं हांगेले वानरात हांगेले हे हांगेले जडावण्याक आमगेलो भूंय तो ओला न्हय मातशें ताकाय वोंटेल खंय आय आसतलो खंय ताकाय तशी मुखार वताची थंय वता वचूंक जाल्यार रामाक चमकू सोणा कोण आमगेलो आंजनेय हनुमंतू तो तागेले तुगेले सुकोमल धरलेले ते चरण ते कंठ पुरे लागता नका तुका मेगेले बुज्जार बैस म्हूण सांगून ताका बुज्जारी रामाक आनी लक्ष्मणाक अंगद बुज्जार बसून व्हरताची पुरा जन आतां ते समुद्राला येतात ते समुद्र पळयल्यार न कशाबा हे दाटूच म्हणून तांकां आलोचन जाता अशीच हांगा आनी आलोचन करता आसतना
हे पुरे गवजी तेही ऐकत ना कोणाक रावणाक ते ऐकून त्यांचे गुडाचार पुराई वचून रावणाला सांगताची अयो पळे अशेची त्यांनी पुराय कोटी घटल्यार वानर येऊन भरल्याची तई 2 जण नर आणि बाकीचे पुरे वानर आणि थोडे आणि कोण जांबवंताल वंशाचे करडी त्यांनी पुरायल्यांची आता हाणे हनुमंतान वचून थंय वचून पुराय सुद्धी दिवन त्यांनी पुराय वापस आयल्यांची तशी धावनात कच्चा करचे म्हणून हे ऐकून दशरथाक सॉरी रावणाक कसा करची म्हणून कळना तागेल कान्नान तू हून त्याल घाला बरं जाता हून तप्पू निविल तप्पिल त्याल घाला कच्चा तशी जात काय ताका एक गडी तक्का येतो चूर वೈ देवते तಕ್ಕ ದೇವತೆಸ ತಕ್ಕ ತಗ ನಾವ್ ಕಳ್ಳಾರಿ ತಕ್ಕ ಕಂಪಂದತ್ತ ಜಲರಿ ಹಂಗ ಯಾಯ್ಕುನ್ ತಕ್ಕ ಎಕ್ಪನ್ ತಕ್ಕ तोवय भित्ता जलरी त्यांची जन पुरा तक सांगताची कोणा तागेला आस्थाना आचिले ते राक्षस वीर काय भिवणूक तुम्ही तू भिवणुका आम्ही पुराई नाचवे ताणे ते हनुमंताने एकल्याने उज्जू दिल कुठल्या जालिवे आम्ही इतले जन राक्षस वीराचे तुका पूर्ण आम्ही सहकार दिताची तुगेल ಒಟ್ಟಾचे भिवणुका म्हणून सांगता तशी म्हणताना अका रावणाक ಸ್ವಲ್ಪ समाधान जाता जाल्यारी ते भयन दाखोवचे नाज्य न्हू म्हणून तो कशें करता तागेल मीस उणानू तो गुंडायताना बाकी तागेल पुराय कोण मंत्री पुराय सांगताची पळय तू काय भिवणुका आम्ही तुकेले फाटी बळाक आसाची सांगताची आम्ही आसाची रामा भिवणुका तू आम्ही आसाची म्हणून त्या ऐकता तेन्ना थंय आमगेलो वैष्णव शिरोमणी जालो विभीषणच तो विभीषण सात्विक गुणाचो त्यागजन बाबावलंतू तो सात्विक जावन आशिल्लो तो विभीषण रामाले महाभक्त तो ऐकता आनी पुरे म्हणलेले अत कशें करचें हेन मने आनी म्हणटाच अत कशें करचें मनान तूं तर्क करता आता आमगेल काम कशें जाता वायट जाता तशें हांव आतां नुतबोचे सम नाही म्हणून अण्णा लागी सांगू का जाल्यार धर्म मागेले कर्तव्य म्हणून येवन पांय पडता ताका आनी सांगता पळय अण्णा तुका आतां पुराय सांगले ना वतांनी हांव वतांनी पुराय तुगेले हितशत्रू तुगेल मोगार म्हणचे नाही तांनी मागीर म्हणी जाल्यार अशी पुराय आम्ही आसाची म्हणी जाल्यार कसो जाता तूं जोर करता तूं ताका दंडन दिता तशी भिवन तांनी तुका आम्ही आसाची म्हणचे पळय तांणी पुराय हितशत्रू तशी जावन तूं आलोचन करी आम्ही कच्चा जाल्यार एक पंथा आमगेल बुद्धी उपयोग करका ना तो श्रीराम म्हळ्यार सामान्य मानव नाही तो उज्ज तो त्या उच्चाक आम्ही पुरे पडताचे तो भस्म जाताचे नक्का युद्ध नक्का राय जाल्यार युद्ध करका वय जाल्यार हंग नक्का आम्ही कसं करूयात ते सीता मातेक ओपिसूया आणि हे जावचे युद्ध चुकैल म्हूण जाल्यार आमगेल राक्षस वीर आमगेल लंके पुरे वरताना नक्क या म्हूण सांगता तेन्ना हक्क लागतवे ते रावणाक ताका हे लागना केन्नाय पेशंटाक दूध दिल्यार इश्ट जायना तशीच हांगा हक्का रावणाक विभीषणाले भावाले विभीषणाले पुत्र हित जायना तो सीधा अंतपुर वता जाल्यार हागेल प्रयत्न सोडावो विभीषण हंग आमी या विभीषणाल गुण पळयत एक जाले तो पळय अण्णाल मन गुंडाचे प्रयत्न करतस देवालान तो हाडका तागेल मन आंगाचेर उरका आमी तशीच आमकां मस्त कश्ट येता अड्डी अडचण येता हे साधना मार्गारी त्यात आमी कसं करता ते अड्डी कसं येतले री कृष्णा तुजी पळय देवा मग आमकां तुजी हे साधनेक वाट दाखोवन दी म्हणून सांगता आणि हरे कृष्ण मंत्र आमी चड 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 करता
आणि ते कोण आड येयलंका तांकां देवा तांकां लायक बुद्धी दी म्हणून तांकां आमी सांगता अशीच विभीषणांगा उपास अंतपुर वता रावणाले म्हळ्यार आलोचन करी तांगेले तांणी तुगेले येद्रा तशी मोणतल्यारी आलोचन विमर्श करे तू आता कसं त्याला ಗೊತ್ತच ಈ ಸೀತಾಮಾತೆ ಯಾಪ ನಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಅಪಶಕುನ್ ಸೂಚಲ ಗೊತ್ತಸ್ ತುಕ ಅರಮನೆಂತೂ कसले यज्ञान केलेरी अभिच पुरे घालेरी तै कसले उज्जेव का नव्हे उज्जे ना बरे उज्जा किटी ते मात्र उरतस आणि पैर कसं जालें ಗೊತ್ತस पाकशाळेंतू आमगेले रंगपा कुडांतू विशाचे पुराय कसले ते दिवड ते आयला आणि गाय उपरे नव्हे गोशाळेंतू गाय उपरे रडतच आणि ते कायलो आणि कसं ते गुगे ते पुराय कसं करता अपशकुन एकदम रडतच या पुरा वाईट लक्षण ना अपशकुन त्याची दावणू रणहद्दू त्या वैर अरमने वैर बोलतच त्याच्यावणू तो ಗೊತ್ತಸ ಮಾರಿಚಾಲ ಗತಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ಕಿಟ್ಲು ದೂರ ಸಮುದ್ರ ತಕಡ್ ಗುಡೈಲೆ ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ತಕ್ಕ ಮಾರ್ನು ದಿವ್ಸ ಮಾರ್ಲೆ स्वभाव ताटकी दिवस मारले त्यानंतर ते खरं दूषण आणि 14,000 राक्षस सांगता आणि त्यांनी दोघांनीच शिरवून दिवस मारले सामान्य नाही अण्णा सोडी सीतामाते सोडी ऐक म्हणून सांगता अंक नक्कते या विषयांतो आम्ही आता राजधाम क्षमापण निमगुचे लायक म्हणून सांगता तका रामाक गेलूचे आमच्यानं साध्य ना म्हणून सांगता म्हणताना हक्क रावणाक मनाक वचन कसला गेलाय अख्यातनं पळेलरी हा कसलही एक आलोचन केलरी कसं काम केलरी हो एकला आडय मग विरोधूची हो तशी फिरतूच कसं करता रावण असताना तू अपास सब त्यानं अपास त्याची विषय सांगता पळ्या या लंके मेगेल मात्र नाही तुमगेले तशावून या लंके ಬಗ್ಗೆ तुम्ही पूरा आलोचन करका स्वर्ण लंकी आहे आम्ही पूरा एका कुटुंबाच्या आचुल्यावर असते तशावून या तुमगेले लंके वरोच कतीर तुम्ही आता प्रयत्न करका तसं म्हळ्यारी ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಗ सांगता की सीतेक रामाक दी तिगेल बमणार होत सोडी म्हणून सांगतात त्याला रे त्या करचे हांव हाडला तिका कसले हाडला मेगेल बहिणीच पळय ते शूर्पणखी तिका हंग हिन केले हांव मांजलो हांव मांजतारी हांव तपचवे हांव त्रिभुवन त्रिलोकाच्या हांव कसले रायदावनच त्रिलोक पुरा मक बित्तच अतच असताना हांवें ते दोग जण काडाडी दिवन ते रानांत आसता वनवास तसची तांकां हांवें दिवंक हांवें ताचे खातीर न्हू हांवें हाडलेलें सीतेक आज हांव दिवची न्हू ताची ते म्हाका अवमान न्हू म्हणून सांगता तेन्ना हे हगी तिरसूचे खातीर हांव तिका हाडलेलें आनी मेगेल स्वलाभ लाभ आसा म्हगेलेय एका स्ವಂತ लाभ खातीर हांव हाडलेलें बाई जाल्यार आतां हांव तिका वापस दिना म्हूण लेखला म्हणून सांगता तशें म्हणटाना पुरा जन राक्षस वीरा ताका सपोर्ट करताची बेंबल दिताची हेचे टायमार थंय आमगेलो होय बसला कोण ते रावणाला अनेक भाव ताका एक वर दिलेलो निद्देचे ताण घेतिले 6 महिने न्हीद 6 महिने ताका खात असचे ताणे आता तो जागरण असे या टायमार तो न्हीद काडटना त्याच्यावन ते सभेंत आसतो तो काही सांगताची कसली आहे तो उठायतात अण्णा तू कसं केलंय आता आमगेले कुल म्हळ्यार कसले दानव कुल वही जाल्यार कळंक आमके कळंक इतली श्रेष्ठ तू त्रिभुवनाचे राय म्हणता
आणि एका सीते कथाय दुखून अपहरण करून हाडला म्हळ्यार याडशीक नाही वे ते आमकां कळंक नाही वे तू हाडली मोते तिका सीतेक कस खातीर हाडलें ते वन दुखून वन तो भोंवता चिलतो राम त्या गेला तू कशाला गेलालो तू महावीर ता राम खै तू कशाला चमकालो नक्कदल केली मोतू अण्णा आता एक अंगाल पिंचे आणि मागीर ते वपा शिवनु ते पेगलचे ते शिदले तुगेले अवस्था आता तू हांगा पुरा सफेद सेरवाला न्हू पुढे तू वाडचे फुडें आलोचें कोरका आशिल्लो पुरा जना लिंबूक आशिल्लो अशें आमगेले भयणी कशें केलें हांव ती काडटा म्हणून उलोवक आशिल्लो मंत्रालोचन कोरका आतां तूं सांगतास कसर हे म्हणून इतली तुका त्या रामान दुश्मारनी म्हणून कुंभकर्ण सांगता जाल्यार आतां तूं हाण जाल्ला हे आमगेले गौरवाचे प्रश्न आतां तू सांगील बरें ते जानकीक दिल्लें म्हूण जाल्यार आमकां गौरव ना मान मर्यादा ना आमकां तशें जावन न्हू हांव हे तू कसाल केला म्हगेल्या अण्णा खातीर हांव कसं करता तांकां पुराय कोण रामू लक्ष्मणू वानर सेन आयला हांव तांकां आमगेले वटू युद्ध करून तांकां धांवडायता तू काय भिवू नाका आम्ही देही म्हणताल जे नाही तशें हांव न्हू युद्ध कोरता म्हणून सांगता पुरा जन मंत्री पुरा जन वयी वयी म्हणून सपोर्ट करता तेन्ना विभीषणाक वपास दिसता वपास विभीषण उठान येता येवन सांगता पळय त्या सीता मातेक हाणू तू सिरकाल अण्णा तिक ओपिसी म्हणून तू आता तुगेले कामात रेखा दुखून तू कसं जाल्लें ते तुगेले पुताक अक्षय कुमाराक कळून घेतलं कितली राक्षस वीरांक कळून घेतलं एक मंकडान येऊन आता तांणी पुरा येवन पुरा आमगेले नाश जाता अण्णा आता तुगेले स्वर्णलंके वायट जाता आमगेले तुगेले तू वताना तुगेले कोण बायल गेले ते मंडोदरी म्हगेले वन्नी तिणें सांगलें नाका हे काम वचू नाकाची कसं केलें तुवें हाडलें आयकनी आता तोची राम म्हळ्यार सामान्य नाही तो कौशल्यले पोट्टांत येईल भगवंतू तो ताका दी आणि तो महाशेषू लक्ष्मण कोण महाशेषू तो ती लक्ष्मी देवी तिका सोडी तिका व्हरून दी म्हणून वपास सांगताना हाका रावणाक ऐकून ಮತ್ತೆ ಏಕಾಗೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಂಜಾತ ಹಂಗೆಲೆ ಕಡೆಕ್ಲು ಕೃತಜ್ಞ ಬೆಳವತ್ತಾಸ್ ಮೂ ಹಂಗೆಲೆ ಮಕ್ ಏಕ पूर्ण बेंबल दितल नाम दीना मुंगो म्हणून ताक बेजार जाता आत हे स्थिती पळोवन बापसूल स्थिती पळोवन ते इंद्रजितूक मना वता तो उठान राखता बापसूल तोंड तांबडी जाला कोपान म्हणून आता अण्णा तू आता ती कोण सीता माते म्हळ्यार ते सीते मारीक तू हंग हाडले बरी जाल्ले हाडून जेशील तू आता चांप्या फूल ते चांपी कशेले परमोळ वय जाल्यार चड परमोळ जाल्यार कसं जाता मात ते दुख सूर जाता तशीच हंगा तू सीता मातेक सीतेक हाडला तशी जावन तू हाडले चुकीत म्हणून सांगता इंद्रजित सांगता जाल्यार अच्छा बापान सांगील बरें कोण कुंभकर्णान सांगील बरें आमगेले वंशाचे गौरव प्रश्न ते जावन ते दोग जन नरांक आणि त्या वानराक भिवन आमी दिवचे समजायना फाल्यां लोक कसं म्हणता हास्य करता अय्यो कसा काय तो रावण त्रिलोक वीर खंय तो ताण पळय हाडले दिल्ले अडशीक ते नका आता आम्ही पुराय सेरवून ते दाशरथीक खंडिताची दिश मारताची म्हणून तांणी सपोर्ट करताची इंद्रजित सांगता तेन्ना रावण सांगता पळय तू ऐकल ना इतली जनान पुरा सांगिल्लें आनी काय तुगेलें कशेलें पळय चुकू सोडला तू मेगेल अम्माले कैकसा देवी पोट्टांत आयला म्हणून तुका सोडतास वस्तू हंग रापचे नाका वस्तू मग्गेल एद्रक मग्गेल शत्रुक तू वगळचितास नव हांव कोण म्हूण आनी काय तुका कळ्ळी नव
म्हणून तो पुराई देवेंद्र पळ देवेंद्र हांव सांगिल्लें कुडलें धांवन येता त्या देवाची पुराई मगेल काम करता आसाची वरून उद्दा भरता आसा मागीर अग्निदेव कसो करता आमगेल रांदपाक उडोवन तो अग्नी जळोवन रांदप करता आसा तशी पुरा जन आमगेल तूं आसाची तूं मात्र अशी उलयता तुका एक इवन एक तो ब्रह्मू प्रत्यक्ष जावन वर जावका कसं वर जावका म्हणताना त्यात नाही तुका लायक एक वर निमुच्या सदांच जायनी तितलेक तुका बुद्धी ना म्हळ्यार कसं जालें म्हाका ज्ञान दी लायक आध्यात्मिक ज्ञान दी अच्छे पुरो देवालयान निमगीत असतो तुका तेवी बुद्धी ना धर्माचे बगे धर्मभ्रष्ट जायना तशी म्हाका वर दी म्हणून तू ब्रह्मा लागी निमगेले ते जाव कसं निमगेले रावणान कसं निमगेले म्हाका कोणाला निमती कसं जालें मरण देवचे नजे कोणाले नर तगे ता निमगिताना नर आणि वानर सोडलिताणे दोन्ही ते शब्द सोडू बरले कोणालाही निमते म्हाका मरण येवचे नजे म्हणून सांगले हांवें तशें हांव म्हाका पळय इतलें तूं मगेलो बल म्हाका महाशक्तिशाली हांव तुगेलें कसं जालें तशी अशी सांगता रावण म्हाका बुद्धी सांगू येवं नको तूं म्हणून सांगता आनी शरणागती ताका हांव शरण दवचे त्या वनवासीक हांव शरण दवचे समनी तूं वच तुका पळय हांव कामाच्या कापोन भायर धांवडाचे पयशे पुडे तूं हांव दुखून वचचे लायक तागे लागीं वच तूं तागेले पायदरी वच ते रामाले पायदरी म्हाका हांगा बोधन कोर नको तूं म्हणून सांगता तेन्ना हे आयकून सब त्या नमुने तो गुडगुडन कोपान सांगता रौद्र जाल्ला तो तेन्ना कोपान सांगता ताका इडी सभेची भिवन वता आगेल ते गौजेक तेन्ना विभीषण लेखता कामातुराणाम न भयम न लज्जा हे कामातुर जाल्यांका लज्जेना भयेना कसा करू जाता म्हणून तो असं लेख मगेल लायक हितवचन ताका लागना म्हणून सांगून तो थंय दुखून मस्त दुःख पावता रडता तो येता येवन तो सीदा खंय येता तागेला आवचुलाक येता कैकचल्याक येता सांगता अम्मा पळय आमगेले वंशाची निर्मूल जावच्यो टायम आयला तुका तो लायक गौरव दिता मगेले अण्णा तशें हांव ताका एक बुद्धी सांग अम्मा ते जानकीक हाणू ते कसं जालें इंगाळो उज्जो ताणें सर्गांत बांदून घेतल्या बरी जालो बुद्धी सांग अम्मा म्हणून सांगता तो पुराय वय लायक वेदशास्त्र पुरे गुर्तूच ताका अण्णाक जाल्यार ह्या विशयान तो ताका बुद्धीहीन जाल्लो तो म्हणून सांगता हांव अण्णा वरोच खातीर हांगाचेर आमगेले लंकी वरोच खातीर मस्त प्रयत्न केले अम्मा बेजान जातना हांव सक्सेस जायनी तूं पुणी करी म्हणटना ती ताका समाधान करता आवसू आनी ती वचून रावणाला सांगता पळय चेडा ते जानकीक सोडी म्हणून सांगता ती जाल्यार हांगा आवसूल उत्तर सदा आयकना तो रावण तशी ती वय बेजारान दुःख दोळे दुखून उद्दा देवेंत ती कळले हे पुताले अवसान विनाश लागी आयले म्हणून आमगे लंके विनाश जेरे वाटे रक्ष म्हणून कळले तिका ती वय दुःखारी दुःख पावत मस्त आता आनी कसं करचें हाका उसाळ म्हणला नव्हे वच तूं म्हणला चांग उतरार म्हणी उसाळ म्हणून म्हळें ताका तशी कसं जालें विभीषण आता कसं करचें हे तगोतस हे जीवन नश्वर आम्ही शाश्वत जालेले कसं जालें आमकां जावका ते संपादन करता जाल्यार हांव धर्म मार्गार वचूका जाल्यार हांव नानतले हांव धर्मान तरचे बदलाक हांवें मोरची लायक म्हणून विभीषण लेखता तशी तो अण्णा सोडून रामाले वचचे म्हणून आलोचन करता अशीच आमी पळयत महाभारतांतूय विदूर कसं करता दुर्योधनाक धृतराष्ट्राक जर तितले बुद्धी सांगता जाल्यार तांणी आयकनाची
लास्ट कसं जाता विदूर थंय दुखून सोन येता तशीची त्यातनं तांकां भगवंत मेळटा ते अधर्म दुखून काही अधर्म थंय दुखून भायर येवका म्हणून थंय रावचे सम न्हय म्हूण तशीची बलिचक्रवर्ती आमी पळयत वामन देवान थंय येतना बलिचक्रवर्तीक लगी 3 ಹೆಜ್ಜೆ भूंय निमगितना कसं जाल्यार शुक्राचार्य गुरू तो म्हणटा दिवू नका तो कोण गुतस तुका मायावी महाविष्णू आयला आतां तूं दिवू नका ना तेन्ना थंय तो गुरूक दूर करता कितें म्हळ्यार गुरू अधर्म शिकयता तो तशें जावन थंय गुरूक सोडता तो अशीची हांगा विभीषणू धर्म मार्गार वच्चे खातीर अण्णाक सोडून सीदा रामाला घेवचे आलोचन करता आनी विभीषणा मागीर बेजारू शे कसं करचें आमगेले अवसान काल आयले ना म्हणून तशी तो रामाला येताना इडी लंकेचे प्रजा वर्ग पुराय दुःख पावता काही जाल्ले आमगेले लंकेचे लक्ष्मी जयलक्ष्मी गेल्ले सांगताच काही राजन रडतच काही जन पुरा विभीषण सोडून चमकलो जाल्ले आमगेले ये म्हूण तशी तगेल त्या विभीषणानं आकाश मार्गार येता तगेले येताना तगेल 4 जन मंत्रीक तगेल सहचराक घेवन येताना ते खंय ते म्हळ्यार सकल सागर समुद्र ये समुद्र ये कोण तो राम भक्त विभीषणाक टच करता म्हणून ताजे देवशास्त्र ते उरताचे काही वयर ते कोणाक भक्ताक आपडका म्हणून स्पर्श करका म्हणून वयर वयर उरता असं काही अशीच आमी कृष्णालांतूय पळयत यमुनेंतू कृष्णाक कसं यमुन बोर्न व्हळता आशिल्ले तेन्ना वसुदेवान कृष्णा व्हरतना तेन्ना कसं जाता यमुने एकदम वयर वयर येता वयर उकून येवन कृष्णा चरणाका पडया पांय पडया म्हणून ती तशीच हांगा सागराची ते वेव्स पुरा वयर येता आनी त्याच वेळार अशी येवची पळोवन 4 जन राक्षसवीर आनी एकलो विभीषण तागेलो 4 जन येतसची हांगा वयर दुखून येताना तांणी हांगा सकल वानर सेने पळयता पळोवन हांकां संशय येता कोण गे येतसची आमगेल हांगा हे आमगेल जेन नाहीये तकड बहुशा लंकेचे जेन ये हांगा कचगी आमगेल पुरा कच्ची बलाबलान पळोवन रहस्य आमगेल पुरा घेवन गुट्टू घेवन थंय वचून सांगू रावणाक सांगलेत म्हणून तागेल कोण गे येतसची म्हणून तांणी आलोचन करताची तेन्ना हे रामाक खंय गेल निमती मोस जालो तशें मारीचाल निमती मोस जालो आतां हागेल निमती कोण गी राक्षस येतस तागेल निमती मोस जाता सोडून नजा आमगेल राम अन्याय जावचे नजा म्हणून सांगून तो येताची रामा लागी पळय कोण येतसची तांकां आमी थंय हांगा येवचे सोडनाचे तांकां थंय मार घालता म्हणून सांगता सुग्रीव सांगता हांव ताका थंय दुखून मार घाल तुगेले पांय मुळो हाडून राबयता तांकां 4-5 जनांक आनी हाकाय कोणाक अंगदूय सांगता आजी दी हांव तांकां मारून हाडटा तेन्ना राम आमगेल पुराय उत्साह पळोवन रामाक एक कडेन खुशी जाता अयो म्हगेले खातीर कितले भारी एक भक्ती आमगेले म्हणून भारी खूश जाता रामाक आनी तो एकलो मात्र थंय बसला राम 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 म्हणून सांगून बसला कोण तो हनुमंता तू इथं नुतो बसला पुरा जन हे म्हणे म्हणटा तू मात्र कसले म्हणटा ना पळय तुगेलो कसले अभिप्राय सांग पळया तेन्ना हनुमंत उठावन येता रामा कसल म्हळ्यार हांव लंकेचे कलवल न्हय तेन्ना म्हाका थंय उज्जनी दिताना आनी म्हाका बांदून घालताना पुराय पळय म्हाका पूर्ण बेंबल दिल्लेलो हाणेची हो विभीषणू म्हणून आनी तो तसल न्हय अधर्मार वच्चे न्हय तो तुगेलो भक्तू कित्याक म्हळ्यार तागेले घरान तूं पुराय हांव पळयलां पुराय घरा वचून
तागेल घरा वंटीर पुरे तुगेले नावाचे राम 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 म्हणून बरोन घालताने आणि तागेल घरा मात्र येत तुळचेची तो वैष्णव तो तशी तो चांगाचेरी आयला म्हणून हनुमंत सांगता रामाक ಗೊತ್ತಸ हनुमंतान सांगानी जाल्यारी रामाक ಗೊತ್ತनावे तो भगवंत ताक ಗೊತ್ತಸ जाल्यारी हे हनुमंताल तोंड कचलेता म्हणून कोळची कतिरी रामू हनुमंताला निमगिता तसे हनुमंताक तागेले सात्विक गुण कचले आणि कचले वैष्णव भक्ती पुराय हनुमंताक ಗೊತ್ತಚಿಲಿಂತಿ तका विभीषणाकनी तगल ಒಟ್ಟಾಚಿ ಲಂಕಾ ಅಪ್ಪನ ಅರ್ಥ ಹನುಮಂತುಜಿ ರಾಮಾಲಗಿ ಅಪ್ಪನ ಅರ್ಥ ते आपण हल्ले ಕೂಡ್ಲೆ आमगेल रामचंद्रच नव्हे विभीषणाक फोटोन धरता वैष्णव नव्हतो तका हनुमंतान सांगले पर मागीर संशय ना तशी अंग मानव जाऊन नटन करता श्रीराम जाल्यारी ताक पुरो ಗೊತ್ತಸ तो महावैष्णव तशी ताक फोटोन धरता कसं जल्ले म्हणून विषय ताक मना वता तशी त्या दुष्टाले सहवासांत ತಂಗಲ್ वाटेरी वचनातिले वो हंगा इलो म्हणून राम कळता आणि तशण देवते पुरे या फोटो धरल्यार पळोवन विभीषणाक फोटो धरल्यार पळोवन देवतेंके पूछतावन तांनी कसले जय घोष करताची आणि वानर सेने जय घोष करता म्हणताना विभीषणू ते रामा लागी सांगता रामा हांव तुका शरण जावन आयला देवा म्हाका सोड घालू का म्हाका तू इतले रीतीन म्हाका आलिंगन दिवं तू म्हाका पुरस्कार दिले नवा तू कोण म्हणून म्हाका ಗೊತ್ತಸ तू म्हाका आलिंगन दिले नवा देवा इतले हांव खंयचे जन्मान कितले पुण्य केला गी म्हाका भय आशिल्ले लंके सोडताना हांव कच्च करचें हांव मरचें थंय रावूंक म्हाका इश्ट ना वच म्हणला म्हाका हांव खंय वचचें तू बी म्हाका हात सोडल्यार हांव कशें करचें म्हणून आलोचन म्हाका एक भंय आशिल्लें जाल्यार तूं म्हाका तुगेलो जावन म्हाका तुगेलोच म्हूण म्हाका तूं स्विकार केले नवे तशी आतां म्हाका धैर्य येयलें कसलें म्हळ्यार तूं सामान्य न्हय तूं विश्वाची तूं इडी सर्व व्यापी तू सर्व पूरय ಗೊತ್ತಾಚಿಲ್ ಭಗವಂತ तू म्हणून म्हाका ಗೊತ್ತस देवा तशें हांव आतां म्हाका सत्य कसन म्हणून कळ्ळें हरी चित्त सत्य म्हणून म्हाका कळ्ळें तशें जावन पळय हांव अशें विभीषण म्हणून रावण आनी कुंभकर्णाक हांव भाऊ म्हगेले कसलें सान आसतनाची हांव आमी कोण विचार वचू आमगेलो आनू तागेलो आश्रम ಅಂತ आमी व्हड जालींची वेद पुरा आमगेल कन्नांत पडता आशिल्ले वेद मंत्र ते पुरे कन्ना पडता आशिल्ले जाल्यार म्हगेलो अण्ण निजावनूय लायकू ते पुरो ताका ಗೊತ್ತस जाल्यार तारुण्य तो कसले यव्वनाक येताना तागेल प्रवृत्ती चेंज जाले तो दुष्ट जावन आयलो ताजे नंतर तो ताण वर घेतलो ब्रह्मा लागी वर घेतरी तागेलो आनीक तागेलो दुष्टतन चड जाल्ले म्हणून अशी तो रावणा ಬಗ್ಗೆ सांगता आता हांव कसल करता म्हाका हांव ब्रह्मा लागी विष्णू भक्ती हांव मागले तशी जावन म्हाका आजी तुगेले अनुग्रह जाले देवा म्हणून सांगता इतले पूर कारण कोण गोतस बाय सीता मातेक हांगा आडका जालें पूर्ण कारण ती आमगेले दुष्टी ती शूर्पणखी तिगेल निमची इतले पुरे जाले तिगेल वयले चेड तिडसूच खातीर अण्णान अशें तिका हाडले म्हणून सांगता हांव मस्त रितीन सांगले म्हगेल्या अण्णाक आयकना तेन्ना म्हणून सांगून तो मस्त बेजार पावता तेन्ना रामू ताका अभय दिता विभीषणा भिव नको तूं तुगेल पुरे कसले सद्गुणा ಬಗ್ಗೆ म्हाका तुगेल गुण कशी म्हणून म्हाका आमगेले आंजनेयन सांगला तू जावन सांगता म्हणून म्हाका पुरे ಗೊತ್ತस तू कसले आयिल हंगा म्हणून पुरे ಗೊತ್ತस म्हणून सांगता तशी हांव विभीषण वपाक सांगता हांव तुगेले पाय दवर न्हू हांगाच तुगेले ओटूच हांव आसता
म्हणून हांव 4 जणांक घेवन आयला. थंय रावणाक मस्त जनांना सपोर्ट केले. पुराय जन प्राण सुद्धा दिवच्याक पळय प्राणू दिवचे तांणी. तांणी थंय म्हणला प्राण जावक जाल्यार दिताची म्हूण तशें प्रमाण केला. पुरा जनांनी मागीर कुंभकर्णान ಸ್ವಲ್ಪ विरोध केले जाल्यार ताणें मागीर ताका सहकार दिता म्हणून सांगला. अशी हांव तुगेल्या हांगा आयलो देवा म्हणून सांगता. टाइम जायतले तशी हांगा हांव आलोचन केलें तुगे लागीं येवचें म्हूण. तशें हांव आयला. हांगा प्रल्हाद आलाय पळयत आमी. प्रल्हाद कसो करता, बापचुका विरोध करता. भगवंता तरी बापचुका विरोध करता म्हणून वो सांगता. कोण विभीषण सांगता तशें हांव ते दुश्टार कूट आशिल्ले लंकेस व्होन आयला म्हूण. आतां म्हाका म्हगेलो जन्म सार्थक जालो, म्हाका उद्धार करी म्हणून सांगता. हांव शरण आयला तुका म्हणून. म्हणटना गेल्या फाटी पेटिता आनी तूं भिव नाका, तुका हांवें अभय दिता. कोणाकय कालाय तस्मै नमः म्हणटा. काल कोणाकय ते कालाचे कसले ते मिरूच कोणाचे काही जायना, कोणाने ती जायना. फाल्याक मुखार जावचे तसले युद्धांत हांव ते रावणाक संहार कर न्हू, तुका हांव लंकाधिपती जावन हांव तुका कसले सिंहासन दिता, अभिषेक करता. तूं ते विभीषणाक तुका हांव अभिषेक करता म्हणून सांगता. सांगून सांगता पळय अंगदाक सांगता वच वच ते उताड ताका अभिषेक कर न्हू लंकाधिपती म्हणून आमी घोशण करुया म्हणटा. तशें म्हणटना वो सांगता कोण सुग्रीव ताका उठयता. अयो वो राम कसो करता वो शरणागत जावन आयला घेवच्या बांदताची. आता लंकेची ताका दिता म्हणटास आनी काय आमी युद्धा वचनी. पक्कनी रावण आयलो युद्ध नाका सीते हांव दिता म्हूण सांगून आयलो म्हूण धरया. तेन्ना कशें करचें? लंकाधिपती म्हणून विभीषणाक पट्ट दितास वो. तेन्ना रावणान कशें करचें म्हणटा. सुग्रीव सांगता हे रामचंद्र तू कसं करतस? पळय तू अशी ताका अभिषेक केला करता पडतो. तू त्या लंके तू हक्क दिल्ले रे. रावण फाल्यां येवन तू शरणागती जाल्यार तू कसं करता म्हणटा. तेन्ना राम सांगता हांव मागेलो अयोध्या दिता ताका रावणाक म्हणटा. अयोध्या तू भरताक दिला न्हय. भरताक कसो मागीर भरताक भरताक हांव मागेलो वैकुंठ दिता म्हूण सांगता. ते वळी तू खंय आसता? हांव तुमगेलो तू हांगा वनवासांत आसता. भक्ताल वटू तुमगेलो थंयसर भक्ताल वटाव आसता. पळय हांगा तो शरणागत वत्सल जालो त्या रामाले गुण आमकां हांगा कळटा. कसो एक भक्त वत्सल तो शरण जावन आयला का. आमी तेच पळयत कसले भगवद्गीतेन तू कृष्ण सांगता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. म्हाका शरण यो पुरो सोडी म्हाका शरण यो म्हणून सांगता तो. तशीच हांगा तो खंयचे मने शरण जावन आयला खंयचे मने पळयता तो रामचंद्र म्हणून हांगा आमकां तागेले गुण कळटा. तशी अनेक छान 2 निमिषांचे सांगून हांव हांगा म्हगेले आयचे सेशन मुक्ताय करता. हांगा हेचे टायमार सान एक प्रसंग कसो म्हळ्यार तांणी थंय वनवासांत आसतना राम सीते लक्ष्मण वनवास वता आसतना रानांत तूं कांटो पातोरू पुराय कोमता. हे रामाल पाय्या पुराय पातोरू कांटो पुराय कोमला. तशी आणे रामू लक्ष्मण पळयता तागेले सेव करची न्हू. ताणे लक्ष्मणान अण्णा तुगेले पाय्याक पुराय कोमला हळू काडटा हांव दुखयना तशी काडता म्हूण. अयो नाका नाका काणुका काणुका म्हणटा.
सोना तो काढू का रामू कसा बाय काढू सोना म्हणून लसक तो कच करता तगेल वन्य सांगता सीतेक पळवणे अशेची तो काढू सोना तगेल पाया फुल्ल कांट पत्तर कोंबला कसं करते तू कुणी कशी कुणी काढी दुखत नव्हता का म्हणून वय जायत म्हणत ती रक्ती तगेल सेव करताना सीते सांगता पळायची तुमगेल पाಯ್ಯ ಪೂರೈಸಿ लागला ಅವಳು काढत जायनावे नका नका सीते काढू का म्हणता अयो कसं आहे दुःख नव्हे नाही फळ कसं होत तांनी मग गेलं शरण आयल्यांची हांव संकल्प केला हांव प्रतिज्ञा केला शरण आयल्यांक हांव सोण दिना तांकां हांव दूर करना म्हूण सांग तशी ते पातरू ते कसले कांटो पुरे मग शरण आयल्यांची पाಯ್ಯ तेच अंटून घेतलं त्यांनी तर तांकां काणूक तू म्हण हांगा आमकां कसं करता कळटा रामाले गुण कळटा अस्सल शरणागत वत्सल जालेले तस्सले ते देवाले नामस्मरण आमकां जिब्बेर कितलीगी जन आज कसकचल कत्तीरी तांगेले ते आयुष्य वेस्ट करता सची हांव केला फुडें मस्त म्हाका त्या बगे मस्त दुःखाचं फुडें या मार्गार हे कृष्ण प्रज्ञात येवचे फुडें मगेलें आयुष्य मस्त वायट केलेलं हांव आमगेलें शिक्षा गुरू जालेले गोविंद मामाला सांगचे आशिल्लें मामा म्हाका मामा म्हणचे आशिल्लें ताका मामा म्हाका कसल्याक इतलें लेट जावन हें मेळ्ळें वग्गी मेळका आशिल्लें पूण म्हणटाना आत्ता पूण मेळ्ळें न्हू मा सोणूक आनी तुका ह्या टायमार मेळचें आसा तशें जावन तूं अंत आयली तगेल अनुग्रह शिवाय आमी येवचे जायना तुगेल कसगी पुरे कर्मा फल आयचिले तशी जावन आत्ता ते एक त्या कर्मा गांठी सोडता येतस तू अंत आयली आनी हे सोडू का म्हूण सांगिल्लेच तशी ते मम्मान सांगिल्लें म्हाका उडगास येता तसले आमगेले तज्ञ मध्येन तूं आमगेल्या लायफान तूं मस्त अडचण येयलच जाल्यार हांव एकाची ताण म्हळ्यार कशें म्हळ्यार जीव वचची परिस्थिती येवो पोट्टारांत तिले आसो जाल्यार कृष्ण भक्ती सोडा म्हळ्यार तूं दृढ निर्धार करी म्हाका म्हळ्यार तशें हांव आनी म्हगेलें केन्ना म्हणजे तूं प्रवचन कोरता नाम म्हगेलें प्रवचनाक तसलें हांव समर्थ न्हय त्या कॅपेसिटी म्हाका ना म्हूण सांगतना ताणें म्हगेलें माथ्यार हात दवरून सांगिल्लें तूं पुता म्हूण सांगिल्लें तशें आजी म्हाका रामाल सेव करच्याक म्हाका भागवत कोंकणीच्यान एक म्हाका अवकाश कोण दिलालोच म्हाका निजावन उलोवचें कळना हांव तूं निजावन येवन मातसो टायम जाले जाल्यार प्रवचन करचें तितलें समर्थ न्हय हांव अंत हांव कसलें चेरडू म्हूण येता पळयतना हांव एज दिसचें पुरो तें शरीर म्हगेलें जाल्यार हांव अंतू सान प्रायाची म्हणून म्हाका तितलें ज्ञान ना तशें म्हाका हे रामसेवेंत म्हाका भागी जावचें भारी खुशी तांचे खातीर हांव येस म्हणून ओप्पली सगळी म्हाका पुराय जनान केलो जनान मस्त हेल्प केला तांकां पुराय हांव ह्या टायमार तांकां तांगेलें स्मरण करून हे पुराय हेल्प केलेल्यांक स्मरण करून हांव आयचे सेशन म्हगेलें एंड करता आनी हांव म्हणलें तूं कसलेय आयकलेल्यांक कसलेय चांगच पुरो नावे कसलेय दोषच पुरो अपराध जावनच पुरो ते अपराध असल्यार म्हाका सोडून दियाची आनी चांग आशिल्ली काड्याची आनी तुमगेल बहिणीन गी आवसून गी कसले म्हाका आवसू गी बहिणी गी म्हूण लेखून चूक आसल्यार माफ कोरका म्हूण सांगता आनी हाजे मुखारचे सेशन परा बुधवार आसा त्या बुधवारा म्हगेले जाल्यार तितले प्रयत्न करता म्हूण सांगून अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तम म्हूण सांगून हांव आयचे सेशनांगा मुक्ताय करता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दंडवत प्रणाम माताजी भरती लायक जल माताजी कन्वर्सेशन मगेले शब्द ना माताजी कितले लायक चल तुमगे सेक्शन हरे कृष्णा
हांगाशील सक्कडाने कमेंट सिगಲ್ಲ माताजी बारी बारी लाइक जले अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुम्ही आज हरे हंगायलिंची कृष्ण पूरे गुरु महाराजाला आणि आमगेले मगेले आराध्य देवताला कृष्णाला अनुग्रह. थँक यू सो मच माताजी. थोडे अनाउन्समेंट्स असतात की आता येऊच शनिवार 7 तारीख मे डिमन्स इन वृंदावन लीला अंतू गोवर्धन लीला सेक्शन असा. हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी हांनी सेक्शन काढता आसा ती शनिवार सांजेक 7:30 देखून 8:30. मागिरी ह्याच वारा बुधवारा माताजी तुम्ही सांगिल वारी तुमगेले सेक्शन असा. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट माताजी. मागीर नेक्स्ट हरे अमल सीता माताजीले सेशन असा फ्रायडे शुक्रवार. मागीर नेक्स्ट एकादशी 12 तारीख गुरुवार प्रति एकादशी आशिल्वारी आपण ते श्रीमद भगवद्गीता संपूर्ण पारायण असा. सकडान हे अवकाश सदुपयोग करून येवका म्हणून मेगेल विनंती. श्लोक सांगच्याक कोणाकानी इंटरेस्ट की तुम्ही सकड माया माताजी आणि विद्यापई माताजी का कॉन्टॅक्ट करका. तुमका खंयची चॅप्टर जावका आणि खंयची श्लोक स्लॉट जावका म्हणून तांगेलेगी कॉन्टॅक्ट करून स्लॉट दैकोन बुक करका. तुमगेल अनुमती असलेली नरसिंह आरती सुरू करूया. नरसिंह आरती सांगच्याक आज आमगेल उठो असत ती प्रतीक्षा भट माताजी. ओट यू माताजी. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कानखालये शीलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नख अद्भुत शृङ्गा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी नरसिंहा जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद विघ्न विनाशन नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय जय श्री राम.
जय पवन श्री पुत्र राम हनुमान की जय। जय हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक यू प्रतीक्षा माताजी. सकाळाले अनुमती असल्यारी सेशन कन्क्लूड करूया. मागील निमित्ती कसनी चूक जाल्लेली असल्यारी दय करून सगळ्यांना मग क्षम कोरका. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील जय. प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. आज ಈ ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ केलेल्याक सगळ्यांक धन्यवाद. तुम्ही सकाळ टाइम काढून आजची सेशन आयलींची. थँक यू सो मच फॉर युअर व्हॅल्युएबल असोसिएशन. हरे कृष्णा.